येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कोविड निवारणा खातीर वेंचिल्ल्या एक्सपर्ट समितीची जाली बसका. भुरग्यां खातीर कशें करचें नियोजन, बसकेंत खाशेली चर्चा. खारेबांद मडगांव वटेन साळ न्हंयचे रिजन रेशेचेर पयले फेसीचें काम 90% पुरायेर. होलसेल नुस्तें मार्केट ते वेर्णा मेरेनचें काम जातलें पावसा उपरांत. WRDन दिली माहिती. गोंयांत कांय सुवातांनी पडलो विस्कळीत पावस. राज्यांत चडावात तापमानांत कांय प्रमाणात वाड. पणजे जाली 32.5 डिग्री सेल्सियसाची नोंद. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोरोनाचे तिसरे ल्हाराक तोंड दिवपा खातीर स्थापन केल्ल्या कृती दलाची शेनवारा बसका जाली. कोरोनाचे तिसरे ल्हारेक तोंड दिवपाक कितें उपाय येवजण करपाक जाय हाचेर हे बसकेन चर्चा जाली. Let me apologize for being late in addressing your briefing. This briefing is just to tell you what are the preparedness made by Government of Goa for third wave. Yesterday we had a meeting chaired by Honorable Chief Minister and the Health Minister, Honorable Health Minister, which is a task force committee of the state of Goa. After that meeting there were some decisions which were taken, and then we were told that there is an expert committee to guide the government on third wave. As you are aware that third wave is likely to affect the children and people below 18 years. We want to be prepared in all its aspects, and since it is going to be a pediatric age group, the expert committee has some of the renowned pediatricians and the people who are in the field of neonatology and pediatrics. So the committee consists of the practitioners from Goa Medical College as well as the private practice. With me I have today Dr. Mimi Silvera. She is the head of Department of Pediatrics, Goa Medical College. To my left, Dr. Harshad Kamath. He is renowned pediatric practitioner in South Goa. So I would request them to speak on the subject per se, on the what are the important issues of a third COVID wave. Would children with that would come running to it. But we know that COVID also can manifest with other symptomatology, like even diarrheas, vomiting. We can come with rash. They can come with some skin lesions. So any child that is sick with all these things should really approach the doctors. Another group that we have seen that could have problems are those that have comorbidities. There are children with heart problems. There are children with diabetes. There are obese children that could be, with COVID, these diabetes come up suddenly. So those children that have these comorbidities, whether it is cardiac, whether it is kidney problems, whether it is like cerebral palsy, they can, their disease can progress a little faster. So it's better that these children who have these symptoms should approach the doctor so that the needful can be done. There are some children also on medications, like even long-time steroids. So their immunity comes down. There are some cancer children on who are on anti-cancer drugs, so their immunity is down. So these are the children that should really approach early rather than wait for complications to occur that are admitted. Yeah, that's one good thing about the children so far. What we have noticed is that they can get positive. About it's hovering around 12% that become positive, but those that need admissions is much less. So they do not get severe symptoms of COVID as of now. आल्तीन पणजेच्या वन भवनात ही बसका जाली. हे बसकेत भलायकी मंत्री, मुख्य सचिव, भलायकी सचिव, गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो सचिव, भलायकी संचालक आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले.
सरकारी हॉस्पिटलांत दुयेंतीक जे उपचार दितात तसेच उपचार खाजगी दोतोरांनी लेगीत दिवचे अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चवारिया. सरकार कोविडाची स्थिती सांबाळपाक पुराय तरेन अपेशी थारलां. भलायकी मंत्र्यान जाल्यार सरळ राजिनामो दिवचो. फुर्योज जाल्ल्या चिंचिनीच्या सिटीजन्स फोरमान मागलां. हांव प्रेज करतां ऑनरेबल हायकोर्ट. आज ऑनरेबल हायकोर्टान मुखार सोन आज कितें इशू गेलो GMC जाते हेजेर 2 ते 6 वरांचेर हो गॅस हें जावन मनीस मोताय आनी आजून तेजे पसून आजून जालें नाय. आजी मेळ्ळे ते 2 ते 6 जाल्यार हें कितें हेगे गॅस आनी हो CM सांगता गॅस आमकां जाय ते आहा. CM एक उलयता, हेल्थ मिनिस्टर एक उलयता आनी डीन एक उलयता. कोण लोकांक गोंयकारांक बिलीव करपाचें, कोणाक बिलीव करपाचें. आज एकलो रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा तो गोंयचो CM रिस्पॉन्सिबल पळय ती म्हजी सगळी मर्डर जाले मेल्याचे. आज हे CM कोदेल घेवन आहा तें सिरापाचें आनी रोगताचें सांगे लोकांचें हे कोदला तें इमिजिएटली मोरल अंडर मोरल हेजें तें रिजायन जाचें अशें म्हूण मुगे आमगेलो डिमांड. तेज भाशेन इस्वासिजान आज कितलें एलिगेशन आहाय तेजेर. गॅसीक तेंक 10 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट दिला. ते गॅस फूल येताय वो एमटी येताय ती कोणा खबर ना. नाल्यार गॅस ती 2 राती कोळे गॅस हो हाली कॅश जाताय हितू जावत पुसान हेजेर इन्क्वायरी कित्याक गेल ना. आज ऑनरेबल हायकोर्ट मुखार चलो आनी हांव मागोतां आज ऑनरेबल कोर्टान हे गोंय आहा तें मिलिटरी हातीन दिचें आनी एक देंवयचो CMान आनी जेन्ना आमी सेफ जातले जेन्ना आखे वर्ल्डा खबर जाली सेकेंड वेव जावपा आहा म्हूण तेदो एम रेडी जालें लोकांक बॉम्ब मारली बडो चॅक कर म्हूण. बडो चॅक केलो ना हे सिलिंडर रेडी कोन्न दवरले नाय रेडी केलो नाय. हो फकत इलेक्शना लागून इलेक्शना मोगान मोले लोकां मोगान नाय. आनी तेच भाशेन हांव सांगता हे तरी तिगोय रिजायन जाय दोगोय रिजायन जाल्यार खरें तरी मोग आहा गोंयचो. हे MLA हे 10 जाण पळय काँग्रेस आहा BJP जॉयन जाल्यार तेंक तरी गोंयचो मोग आहा ते रिजायन जावन दाखोवचें. हांव आज 2 उतर सांगूंक सोदतां की ही आमगेली इतली मॉर्न जाताय दिसा दीस राती कडेन 2-3 वर पसून चड हें जाताय कित्याक ती CMाक आनी विश्वजीत राणीक लागून ती चड जाताय. ते निग्लेजन्स तेंगे चड जालो आहा. आनीक आमी मागताय की तेण बरे भाशेन हे हो प्रश्न आतां सुटावोच म्हूण आनी तेंगे तेंचे भितर कितें डिफरन्स आहा ते तेमी सेपरेट दोन एक जावन ती हे बरे भाशेन काबार करून आमगे लोकां पासत वावरचें म्हूण. जाल्यार मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकरान कोविड गैरव्यवस्थापनाचेर आनी वॅक्सिनेशनाच्या गोंधळाचेर सरकाराक उजरावन काडला. कोविड कंट्रोल जातलो अशें सरकाराचें म्हणणें आसा. डेथ रेट कमी जातलो अशेंय म्हणणें आसा. पूण आजून पसून डेथ रेट कोविड पेशंट जरी कमी जाले डेथ रेट कमी जावना आनी हाचें कारण खूब आसा. आज दुर्बाट कॅम्प जावपाक जायनाशिल्लो कारण थंय मॅक्झिमम कोविड पेशंट आसा आनी खुद्द ID डिपार्टमेंटाच्या डॉक्टरांनी म्हाका सांगिल्लें की जो कॅम्प आसा तो 25 तारखे नंतरूच आमी घेवया म्हणून. कारण थंय कोविड ज्या कडेन कोविड पेशंट आसा थंय आमी कॅम्प घेना. आनी आज म्हाका सांगपाक वायट दिसता डेप्युटी कलेक्टर काल म्हाका सांगता की आज आमी दुर्बाट कॅम्प दवरला आनी ज्या कडेन जवळ जवळ प्रत्येक घरांत कोविड आसा आनी क्वॉरंटायन जाल्ले आसा लोक. सरकार कितें करता हेंच आमकां कळना. आनी आमी जर कितें उलयलें जाल्यार ऑपोजिशन कॉपरेट करना म्हणटा. वॅक्सिनेशन घेतलें आशिल्लें पूण जालां अशें अडला हरी आनी गाडवांचे पांय धरी आमकां आनी चान्स ना. आमकां ह्या ऑफिसरां कडेन मान घालची पडटा जांकां सांगून सुद्दां कांय कळना. काल हांव 2 ऑफिसरांक फोन केले आनी दोगांनीय म्हाका सांगलें की आमी तातूंत लक्ष घालता म्हणून. आनी टू माय सरप्रायज टुमारो दे वर केप्ट इन द महालक्ष्मी इंग्लीश हायस्कूल. हो अव्यवहार आनी अपव्यवहार करता पेक्षा जे सरपंच पंच त्या भागांतले आमदार किंवा जाण जावपी लोक आसा किंवा डॉक्टरांक विचारून हें करपाक जाय.
तिसरी गजाल हांवें धवळी ह्या भागात कॅम्प घेवया म्हणून सांगिल्लो. खुद्द म्हाका दोतोरान सांगलें थंय कोवीड पेशंट चड आसा आनी त्या खातीर आमी घेवं नये. हांवें मान्य केलें. पूण आज हें जें कितें चल्लां ताच्या फाटल्यान कोण जबाबदारी घेता? जशें ऑक्सिजना विशीं गोवा मेडिकल कॉलेजीत आनी बाकीचे कडेन जालें तशेंच वॅक्सिना विशीं हे ऑफिसर कितें करता अशें म्हाका दिसून येता. हांव स्पश्ट सांगता, कारण शेवट तुमी जी पातकां केल्या ती आज पातकां तुमचेर आंगार पडल्या. तुमी जी तोडफोड, दुसऱ्या पक्षाची तोडफोड, ही जी पापां केल्ली आसा ती तुमच्या माथ्यार बशिल्लें आसा आनी ती पापां तुमकां प्रायश्चीत केल्या शिवाय केन्ना सोडची ना. ह्या बद्दल दुमत ना. कारण जो तो मनीस निवडून येता तो प्रत्येक देवळां वता, प्रत्येक चर्चीत वता, मशिदीत वता, ताचो आशिर्वाद घेता आनी मागीर भायर सरता. ह्या लोकांक हें खबर ना. आनी त्या खातीरूच हांव परत शिटकावणी दितां की तुमची पातकां तुमच्या तकलेर बसतली आनी आतां कोवीड जर खरेंच गोंयच्यान वचपाक जाय जाल्यार तुमी हेचेर कितें तरी सारक्यो गोश्टी करपाची आवश्यकता आसा. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. साळ न्हंयचे खारेबांद मडगांव वाटेन रिजनरेशनाचे पयले फेसीचे काम 90% सुमार पुराय जाला. होलसेल नुस्तें मार्केटा सावन ते वेर्णा मेरेनचे उरिल्ले 10%चे काम पावसा उपरांत पुराय करतले. शेनवारा WRDन मिडियाक माहिती दिली. रिजनरेशनाची ही प्रक्रिया बायोडायव्हर्सिटीक मजत करतली अशें WRDचो कार्यकारी अभियंतो अंकुश गांवकरान सांगलें. उदक खळखळून व्हांवपाक तातूंतल्यान मजत जातली. ताचो शेतकऱ्यांकय लाव जातलो अशें नुवेचो आमदार विल्फ्रेड दिसाचें म्हणणें. कामाचो नियाळ घेतले उपरांत तांणी प्रतिक्रिया दिल्यो. सो हे केन्ना बंद जातलें आनी कितलो येतो कॉस्ट जातलो? ही सालरीवर जी आसा ती आतां आमी एक फेज जे आसा तेने 9.4 to 17.6 हे एस्टिमेट काम टेंडर करून आमी काम सुरू केलां. ऑलमोस्ट सोंपलां. 90% काम जाल्लें आसा. आतां दुसरो पार्ट जो आसा 0 to 9.4 हाजो एस्टिमेट रेडी आसा. सादारण एक 13-14 कोटीचो एस्टिमेट आमी प्रिपेर केल्लो आसा. तातूंत काही बांद जे आसा ते बांदाच्या रिपेर आमी भितर घेतल्या आनी काही बंदारा घेतल्या वॉटर हार्वेस्टिंग खातीर. हे सगळे जे एस्टिमेट रेडी आसा ताका आतां एक जाल्यार फुडल्या 2-3 म्हयन्याक ताका एप्रुवल घेवन आमी ताजो रोखडोच पावसा नंतर ते काम सुरू करपाचो आमी प्रयत्न जो आसा आमचो. ताका लागून फूल साल रिवर जे आसा वेर्णा टू एंटायर जे आमकां इरिगेशन WRD डिपार्टमेंटाक जे लागता तो फूल पोर्शन आमी बाय फुडल्या वर्सा पर्यंत सगळें क्लीन करून डिसिल्टींग करून तिका वॉटर फ्लो जो आसा ताजो फ्लो वाडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. जेणे करून उदक जें आसा तें क्लीन जातलें. हांगचे जे बायोडायवर्सिटी आसा किंवा जे नुस्तीं आसा बाकीचे सगळे फिशीस सगळे वेरायटीज आसा त्यो वेवस्थीत उरूं शकतल्यो. ताका लागून आमचो एक प्रयत्न आसा आनी हो एक प्रोजेक्ट आसा साल रिवर रिजनरेशन. तो प्रोजेक्ट एक सक्सेसफूल प्रोजेक्ट फुडल्या वर्सा पर्यंत आमी घेतात. आमगे ही रिवर साल आमी डिसिल्टिंगाक आयिल्ली 2 वर्सां जाली आनी तेजे दोन फेज करून 2 एस्टिमेट केल्ले. एक गोरोट ब्रिजाक वचोन खारेबांद टू सारकी मुखार आनी एक गोरोटसून वेर्ना स्टार्टींग पॉयंट. हेजे दोनी एस्टिमेट करून एकल्या तो टेंडर जायन आमगेले फिश मार्केटाक जे खारेबांद तो एक म्हाका अरावंड 12 क्रोजाचो टेंडर जायन काम जालें आनी हेजें एस्टिमेट जालो आहा 14 क्रोज. हेजो एस्टिमेट रेडी आहा पूण एप्रुवल मेळ्ळो ना आतां आनी ताका नेक्स्ट इयर पडटलें. ताका लागून आमी कितें केलें हेका क्लिनींग करपाक आयिल्लें. तुमी चयलें आसता आमगे रिवर साल आख्खी बुशीज जायन ब्लॉक जालो आहा आनी हेका हितून उदक फ्लो जावपाक हेका टायम लागता. हेका लागून आमगेली वेर्ना नागवा नुवें माजोर्डा इश्याचा काही ती पावस पडता तुमचो स्लो म्हणून चड दीस बंद उरता आनी शेत कुसताय. लास्ट इयर तरी थोडे जाल्ले तेजे पयल्या वर्सा चड उदक वलें आनी जायते जाणांची लोकां शेत पेडी जाली, जायते लॉस येयले. ताका लागून आमी लास्ट इयर JCB घान वेर्ना नागवा नुवें तेची नाल्ला आहाय ते सगळे क्लीन केल्ले. 1 month 2 JCB चलताले आमगेल्यो. त्या खातीर नाल्ला आहाय ते क्लीन केले पूण मेन रिवर साल आहा ती क्लीन जावं ना. आतां आमी धाकटे बारीक टेंडर करून फकत क्लिनींग करपा दोनी सायडी बुशीज आहाय त्यो क्लीन करपाक केले. हें तर क्लीन जालें जाल्यार आमगेलें उदक इजिली फ्लो जातलें
आनी आमकां शेतकारांक बऱ्या पडटलें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. ब्लॅक फंगसाचेर प्रभावी थारपी एम्फोटेरेसिन बी वखदाचे 23,680 अतिरिक्त डोस केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांक उपलब्ध करून दिल्यात. एकूण केशींच्या आदाराचेर ही वखदां राज्यांक उपलब्ध करून दिल्ल्याचे केंद्रीय मंत्री सदानंद गौडान सांगले. रिकवरी स्टेजीचेर आशिल्ल्या कोरोना दुयेंतींक हे दुयेंस जाता. हवा आनी ऑक्सिजन टँकांतल्यान हे दुयेंस पातळपाची शक्यताय आसता. डायबेटीक दुयेंतींक हाचो चड धोको आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. तौक्ते चक्रीवादळाक लागून त्रासान पडिल्ल्या सगळ्या राज्यांक आर्थीक मदत दिवपाची हे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र बरयतलो. केंद्र राज्यमंत्री रामदास आठवलेन सांगले. गुजरात दौऱ्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन राज्याक 1,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केल्ल्याचे आठवलेन सांगले. तशेंच हेर राज्यांनी तांच्या लुकसाण भरपायेचो नियाळ घेवन रिपोर्ट दिवचो अशें मोदीन म्हणिल्ले. चक्रीवादळाक लागून गुजरात, महाराष्ट्र, गोंय, कर्नाटक, केरळ आनी तमिळनाडून चड लुकसाण जाल्ल्याचे आठवलेन सांगले. तौक्ते जो साइक्लोन है, ये साइक्लोन आने से कई स्टेट का भारी नुकसान हुआ है. इसमें महाराष्ट्र है, गोवा है, गुजरात है, केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है. ऐसे राज्यों में बहुत भारी नुकसान हुआ है. जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात का दौरा करने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान गुजरात में हुआ है, और मैंने महाराष्ट्र का, कोंकण का दौरा मैंने किया, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और रायगढ़ जिले का दौरा किया, और वहाँ भी हजारों मकानों का नुकसान हुआ है, और वहाँ कुछ लोगों की डेथ भी हो चुकी है. और जो हापुस आम है, आम का भारी नुकसान हुआ है. पूरा जो आम के पेड़ भी गिर गए हैं, पूरा आम भी टूट चुका है, और किसानों का भारी नुकसान हुआ है. तो हर हेक्टरी किसानों को 50,000 रुपये मुआवजा मिलना चाहिए. इसी तरह की मांग हमारी महाराष्ट्र सरकार के पास है. गोवा में भी कम से कम 200 मकानों का नुकसान हुआ है, और 500 पेड़ भी गिर चुके हैं, और किसानों का भी भारी नुकसान हुआ है. तो गोवा में कम से कम 140 करोड़ का नुकसान हुआ, इसी तरह का रिपोर्ट है. तो मैं प्रधानमंत्री जी को भी लेकर रहा हूँ कि भाई जिस राज्यों में भारी नुकसान हुआ है, तो इसमें जिस महाराष्ट्र से मैं आता हूँ, तो महाराष्ट्र को भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलनी चाहिए. गोवा भी हमारा नेबर स्टेट है, उसको भी मदद मिलनी चाहिए. कर्नाटक भी हमारा नेबर स्टेट है, उसको भी मदद मिलनी चाहिए. उसके साथ साथ गुजरात को तो मदद मिल चुकी है, और तमिलनाडु और केरला को भी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए. तो जरूर भारत सरकार की तरफ से कोई दूजा भाव करने का विषय तो नहीं है. गुजरात में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, इसीलिए पहले गुजरात की अनाउंसमेंट हो चुकी है 1,000 रुपीज़ की, लेकिन बाकी के राज्यों को भी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयांत कांय सुवातींनी विस्कळीत पावस पडलो. राज्यांत चडावत तापमानात चड प्रमाणात वाड जाल्ली. पणजे चडांत चड 32.5 डिग्री सेल्सियसाची नोंद जाली. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय.
वापरूया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स, सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.